नमस्कार, येवकार आणि तुमकां सगळ्यांक संवसारीक बायलां दिसाची होनहोनीत परबी. अखिल भारतीय कोंकणी परिशद संवसारीक बायलां दिसा निमतान घडोवन हाडटा कवयित्रींचें कवी संमेलन. ह्या कार्यावळीक आमकां ऑनलायन माध्यमां वरवीं जोडिल्ल्या सगळ्या आयकुप्यांक हांव पल्लवी गोलतकर येवकारतां. औपचारीक नदरेन तुमचे सगळ्यांचे येवकार करपाक हांव मागतां. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदाच्यो अध्यक्ष उषाबाई राणे हांचे लागीं की तांणी प्रस्तावीत करचें. देव बरें करूं पल्लवीबाई. समेस्ताक बरी सांज जावन येता आनी पयले सुवातेर संवसारीक बायलां दिसाची परबी भेटयता. पल्लवीन सांगिल्लें तशें आयज आमच्या ह्या कार्यावळीक कवयित्रीचें संमेलन हें आमी घडोवन हाडटात आयच्या दिसाक. आनी ह्या कवयित्री संमेलना भितर ज्या ज्या कवयित्रींनी वांटो घेतला तांकां सगळ्यांक हांव अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या वतीन येवकारतां. ह्या कवयित्री संमेलनाची येजमानकी भुशयतली आमची ज्येश्ठ श्रेश्ठ आनी मानादीक कवयित्री नूतनबाई हांकांय हांव परिशदे वतीन येवकारतां. तशेंच जे पळोवपी आयकुपी फेसबुका वरवीं युट्यूबा वरवीं आमची ही कार्यावळ पळयतात आयकतात तांकां हांव मना काळजासान येवकारतां. आमी बायलां दीस मनोवपा फाटलो उद्देश जो आसा, बायलां दीस हो कित्याक मनयतात, बायलांच्या दिसाक बायलां दीस हो मनोवपाचें कारण किंवा प्रसंग कित्याक आयलो तर बायलांनी बायलांच्या हक्का खातीर दिल्ल्या लढ्याच्या स्मरणाक यादस्तिके खातीर आयचो दीस आमी मनयतात. म्हणल्यार बायलांक आपल्या हक्काची जाणविकाय जावची, तांची जीण सुदारची, बायलां वेलो अत्याचार कमी जावचो वा सोंपचो, तांचे उदरगतीचेर लक्ष केंद्रीत जावचें आनी तांच्या कर्तृत्वाचो अभिमान बाळगुचे खातीर आयचो हो संवसारीक बायलां दीस आमी मनयतात. आतां हाची सुरवात केन्ना जाली तर हाची सुरवात 1908 वर्सा अमेरिकेंत न्यूयॉर्क ह्या शारांत कांय बायलांनी हो लढो पुकारलो आनी ते दिसाच्यान हो जागतीक संवसारीक बायलां दीस आमी मनयतात. दर एक वर्साक हाची एक थीम आसता बायलां दिसाची. ह्या वर्साची थीम आसा चिरंतन फाल्यां खातीर आज लैंगीक समानताय, म्हणल्यार जेंडर इक्वॅलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमॉरो, अर्थात मजबूत भविष्या खातीर समानताय ही गरजेची. हे खातीर 3 रंगी सूत्रूय आपणायला ह्या वर्सा. ओके, जशी ही जी चिरंतन फाल्यां खातीर आज लैंगीक समानता ही जशी थीम आपणायला तशीच ह्या वर्साक संवसारीक बायलां दिसाच्या निमित्तान 3 रंगी सूत्रूय आपणायला. ते 3 रंग म्हळ्यार जांबळो, पाचवो आनी धवो. जांबळो हे न्याय आनी सन्मानाचें प्रतीक जावन आसा. पाचवो हो आशेचें प्रतीक जावन आसा, जाल्यार धवो रंग शुद्धतेचें प्रतीक जावन आसा. तर हे
तीन रंगी सूत्र नायची थीम घेऊन आम्ही आयचो हो बायला दीस म्हणूया. आमच्या सगळ्या कवयित्रींचे सगळे कवयित्री एका परस एक असतात, सगळ्या कवयित्रीची कविता आम्ही ऐकूया, तांकां उमेद दिवया आणि सगळ्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. देव बरें करूं उषाबाई. पुराय संवसारभर स्त्री शक्ती, तिची भक्ती, तिची युक्ती कोणाक कळिना आणि जेन्ना कळी तेन्ना तिचो उदो जाल्या बगर रावलो ना. या तरेच्या आयच्या या कार्यावळीक आमकां स्त्री शक्तीचो थाव लाभला. वठार शब्द धुडय बडय सोबीत एक कवन घडय या प्रक्रियेंतल्यान कवनां घडोवन पुराय भारतभरच्यो कवयित्री आपली रचिल्ली काव्यमोतयां सादर करपाक आतुरतायेन वाट पळयता. सगळ्यात पयलीं तुमच्या मुखार येता दोतोर मनीषा रेगे. दोतोर मनीषा रेगे ह्यो मुंबय ममता मॅटर्निटी होम हांगा दोतोर म्हूण वावर करतात. तांकां बरोवपाक, बाग सांबाळपाक, गावपाक, नाचपाक, रांदपाक, भोंवपाक खूब आवडटा. लव, लाफ, लिव्ह अँड लेट लिव्ह या सकारात्मक विचारान जगपाची प्रेरणा आमकां तांचे कडल्यान मेळटा. तुमचे मुखार दोतोर मनीषा रेगे. गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. सगळ्याक देव बरें करूं म्हणून मागता. देवबाप आमकां सगळ्याक न्ही व्हडलें आयुष्य दिवं दी म्हणून देवबापा लागीं आज सगळ्या महिलां पासत प्रार्थना करता. ती आसा म्हणून हे विश्व आसा, ती आसा म्हणून घराक घरपण आसा, ती आसा म्हणून नात्यांत जिवंतपण आसा. तिचो सन्मान करूंक आमचे कर्तव्य आसा. तुझ्या उत्तुंग भरारी पुढे गगन ही ठेंगणे भासावे, तुझ्या विशाल पंखा सकयल विश्व ते सोगळे वसावे. उगडास त्यागाचो, उगडास शौर्याचो, उगडास ध्यासाचो, उगडास स्त्री पर्वाचो. माईच्या वात्सल्याक सलाम, भयणीच्या मोगाक सलाम, मैत्रिणीच्या विश्वासाक सलाम, बायलेच्या खंबीर पाठिंब्याक सलाम. माझ्या पोएमचे नाम हा तू. जन्माक येण्यास कारण तू, प्रीतीचे अभिसारण तू, सारी जीवन फुलवणारी सुखाची पाखरण तू. वसंताचो आगमन तू, कंच हिरवो श्रावण तू, सावळ्यो नभी फुललेलो शरदाचं चांदणो तू. सळसळणारे यौवन तू, निळ जांभळ गगन तू, क्षितिजावर पसरलेलं लोभस सूर्यकिरण तू. लावण्याची उधळण तू, नात्यामधली गुंफण तू, अनेक धागे बांधणारे एक अथूट बंधन तू. दुःखाला लिंपण तू, मायेचं शिंपण तू, गंध भरल्या फुलांचं सुंदर मोहक अंगण तू. शुभ शकुनांचं तोरण तू, मांगल्याचं औक्षण तू, भाळावरचं गोंधन तू, नवरत्नांचा कोंदन तू, दिसतानाही दळवळणार देव्हाऱ्यातलं चंदन तू, विसावण्या जगताला मिळालेलं आनंदन तू. तुझ्या प्रयत्नांना मिळू दे यशाची सोनेरी झालर, लक्ष लक्ष दिव्यांनी उजळू दे तुझा संसार आणि सामर्थ्याची ओढून घे नवी झालर. स्त्री शक्तीचा होऊ दे पुन्हा एकदा जागर. तिच्या कर्तृत्वाक, तिच्या सहनशक्तीक, तिच्या त्यागाक, तिच्या प्रेमाक, मोगाक, तिच्या अशा अनेक रूपातल्या अनेक नारीक आमचो सगळ्यांचो मानाचो सलाम. आणि आज तिच्या अस्तित्वाचो एक दीस, महिला दिस तिने साजरो करचो म्हणून हा माझ्या आयुष्यातील प्रत्येक स्त्री शक्तीक कोटी कोटी सलाम म्हणता, कोटी कोटी धन्यवाद म्हणता. आणि तुमका सगळ्यांनी देव बरे करू म्हणून परत एकदा देवा लागी मागता. धन्यवाद. देव बरे करू मनीषाबाई. थँक्यू. मुखार श्रीमती वर्षा सेठ ह्यो कारवारच्यो कवयित्री. CGDM BA मेरेन तांचें शिक्षण जाता. हिंदू हायस्कूल शिक्षकी हांगा त्यो कार्यकारी आसात. कार्यक्रम निरूपण करप, गाणी म्हणप, कवन रचप
करकुशल वस्तू तयार करप, भजन श्लोक म्हणपाक तांकां खूप आवडटा. तांची कविता ऐकूया. तुमच्या मुखार वर्षाबाई. सगळेक नमस्कार करता. आज हांव सगळे क्षेत्राक बायलाले योगदान रूप संपन्न जाऊक स्त्री बदल हास्यमय विनोदी कवन तुमच्या मुखार सादर करते आसा. ती तुका जरा राग बी घायल्लो आसा हाये. कोणी हितूच्यान वायट चिंतनो पण सगळे आता आजकाल कशी चलते आसा तेज बद्दल हांव हास्यमय कवन प्रस्तुत करते आसा तुमगेल मुखार. बुद्धिवंत सगळे बायला, बुद्धिवंत सगळे, बुद्धिवंत सगळे बायला, बुद्धिवंत सगळे, सगळे सांभाळू कशी वता माण हाव सांगता तुमका. बुद्धिवंत सगळे बायला, बुद्धिवंत सगळे, आवसू बापसाले मोगाचे जाणू शिक्षण संसार थंय शिकता. गृहस्थ श्रमक पावली लायता, गृहस्थ श्रमक पावली लायता, गोवाले घराक कोण खाता. बुद्धिवंत सगळे बायला, बुद्धिवंत सगळे, रूप बरे दिसका म्हणता ब्युटी पार्लर धावता. ब्लिचिंग माण, फेशियल माण, क्रीमवर क्रीम थापयता. बुद्धिवंत सगळे बायला, बुद्धिवंत सगळे, प्राय कितले कळणे म्हणता साडी सोडून जीन्स घालता. 50 वर्षाची आंटी आशिली जाऊ पळयता नेंटिली. बुद्धिवंत सगळे बायला, बुद्धिवंत सगळे, ज्ञान कौशल्य सामर्थ्य वापरता सगळे क्षेत्राक ती उरता. डॉक्टर, पायलट, मंत्री, इंजिनियर जाऊन सगळे सांभाळता. बुद्धिवंत सगळे बायला, बुद्धिवंत सगळे, बुद्धिवंत सगळे बायला, बुद्धिवंत सगळे, प्राय कितले कळणे म्हणता पिकेले केसांनी पैता. पिकेले केसांनी पोक, पिकेले केसांनी पोक, पतंजली गार्नियर वापरता. बुद्धिवंत सगळे बायला, बुद्धिवंत सगळे, प्रायानी पैता असताना म्हातारी जल्ले कळचे ना. संसार सागर सांभाळता सांभाळता, संसार सागर सांभाळता सांभाळता, सगळे जग जिंकता. बुद्धिवंत सगळे बायला, बुद्धिवंत सगळे, बुद्धिवंत सगळे बायला, बुद्धिवंत सगळे, सगळे सांभाळू कशी वता माण हाव सांगता तुमका. सगळे सांभाळू कशी वता माण हाव सांगता तुमका. बुद्धिवंत सगळे बायला, बुद्धिवंत सगळे, बुद्धिवंत सगळे बायला, बुद्धिवंत सगळे, बुद्धिवंत सगळे बायला, बुद्धिवंत सगळे. धन्यवाद. देव बरे करू वर्षाबाई. आता तुमच्या मुखार येता दोतोर श्रुती बोरकार. ह्यो मूळ कर्नाटक शिरल्ली या गावच्यो आसून कामाधंद्या निमतान दिल्लीक रावतात. दिल्लीतल्यान स्वर ऐकूया. तुमच्या मुखार दोतोर श्रुती बोरकार. सगळ्यांक नमस्कार. आजच्या जागतिक बायल मनशाच्या दिसाक सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा. आजच्या जागतिक दिवसाक संदेश उषाताईन दिला आमकां. भेदभाव कमी करप, समानत्व दवरप, आपलेच समजप हे सोडून दिवप. आयची ही माझी कविता रूस आणि युक्रेनाच्या युद्धात जाऊन आसा. कवितेचे शीर्षक असा, किती झाले, व्हडले किती, आता फुडे किती. शिक्षणा खातीर धडपडटाले, गोंय सोडून भायर गेले, घरदार सगळे सोडले, लोक सोडले, भांगर भूंय सोडली.
खार्किव्ह शहर झाले दुसरे घर. युक्रेनी दिसू लागली दुसरी कोकणी. फवारे, कारंजे आणि सुंदर पुतळे पळवून जाताना माझी सामकी भलायकी. बामण म्हणून अभिमान नका. निजी वैद्यकीय महाविद्यालयात बापाय म्हणले नका नका, उठपाक पैसे बसपाक पैसे कोण दिलो ते मागू नका. ते तर चली बायलांची आपलेचे दोतोर ताका तर कायच कळचे ना. शिक्षणान बरे बरे असून सुद्धा गोयान परतगीच ऐकून घेता हीच कवना. मागीर विचार केलो, हेच म्हजे घर, हेच म्हजे लोक, हीच म्हजी भूंय. तेन्ना झालो एक भीषण प्रहार. वेळूच मेळूना करपाक काय चूक. दोळ्यात डाव्यान बॉम्ब, उजव्यान गुळी, वयर तलवार, सकल कुर्ती आणि सुटी. 2 पिशाचे पिशापा खातीर आमची जाली सामकी चिरी. तेन्नाच सरकाराक लायलो फोन. म्हणाले आता कित्याक, कोणे सांगितले वचपाक, आता मातशे राव. बशीन, ट्रेनीन, गाडयेन नाजाल्यार चलून सीमेर बेगीनचे बेगीन मारधांव. मेळटाले धांवपाक पूण हांवूच वचूना. पुणेराचे कशे जातले हांव विचारून रातभर न्हिदुना. हॉस्टेलाचे जाले बंकर, कॉलेजीचे जाले रांगण. भुकेन, पानेन, देख, पांघरुणाक, मायेक, पानसेर दिसपाक लागले फुडे मरण. जेवण हाडपाक हाडपाक भायर सरले. खंयच तरी एक घोडी लागली आणि दोळे हांवें पिटले. दोतोरकीची आशा म्हजी एका क्षणान उलटली. हांव मेले, ते कांयच चूक ना. हांव मेले कितें जालें, कोणाक कितें फरक पडलो. एक आनी कविता बरोवन सुद्धा एक तरी वाचक काळजांतल्यान रडलो. आता पुढे कितें, हे अशेंच चलतले. जाणटे मरतले काय, भुरगीं मरतली. 1.5 शाणो जातलो शाणे, बोटान म्हणून सारकिले. काय अशीच दाखयत रावतले लायकी आपली. धन्यवाद. देव बरे करू बाई श्रुती. मुखार एनी दी कोलवाळे ह्यो गोंयच्यो एक फामाद कवयित्री, लेखक आनी तियात्रिस्ट म्हण वळखतात. आज मेरेन तांचे साबार लेख सुनापरांत, गुलाब, दर म्हयन्याची रोटी आदी नेमाळांनी उजवाडाक आयला. उमाळे आनी शिखर हे तांचे 2 कविता संग्रह उजवाडाक आयल्यात. तांकां तियात्राच्या मळार साबार पुरस्कार फावो जाल्यात. तुमचे मुखार एनी बाय. वाट पळयतना ह्या संवसारीक बायलांच्या दिसांची कशी गेली रात कालची. एकटावूंक आमकां आयली सांज आयची. कवितेच्या मोगान सगळीच जाल्या पिशी, आनी पिश्यांच्या मोगान आयची सांजय जाल्या पिशी कशी. हांव म्हाजी पयली कविता वाचता. म्हजे पयले कवितेचें नांव काणी म्हजे जिणेची. ही काणी म्हजे जिणेची, प्रस्तावना ताची सोबीत. ही काणी म्हजे जिणेची, प्रस्तावना ताची सोबीत. मदलो भाग मात उरलो गुपीत. ही काणी म्हजे जिणेची, सुरवातीक आसलो आस्पाव राजा आनी राणयेचो. ही काणी म्हजे जिणेची, सुरवातीक आसलो आस्पाव राजा आनी राणयेचो. आता शेवट कितें आनी कसो करचो काय काणयेचो. ही काणी म्हजे जिणेची, सुरवात जाल्ली बरी, आता जाल्या अर्थ नाशिल्लो.
ही काणी म्हजे जिणेची सुरवात जाल्ली बरी, आता जाल्यार अर्थ नाशिल्ली, खोड रबरान घाशिल्ली, वाकडी तिकडी पेन्सिल ताशिल्ली. ही काणी म्हजे जिणेची, कितलेच तातूंत प्रश्नचिन्ह. ही काणी म्हजे जिणेची, कितलेच तातूंत प्रश्नचिन्ह, कितलेच अल्पविराम. पुन्हा तातूंत आराम ना पूर्ण विराम. ही काणी म्हजे जिणेची, ही काणी म्हजे जिणेची. माझी दुसरे कवितेचे नाव याद येऊन गेली. याद तुझी येऊन गेली, न्हीद म्हजी घेऊन गेली, काळजा आवडे जेवून गेली. याद तुझी येऊन गेली, न्हीद म्हजी घेऊन गेली, काळजा आवडे जेवून गेली. याद तुझी येऊन गेली, तुका म्हाका मेळोवन गेली, मोगा खेळ खेळोवन गेली. याद तुझी येऊन गेली, तुका म्हाका मेळोवन गेली, मोगा खेळ खेळोवन गेली. याद तुझी येऊन गेली, मांडयेर म्हजे बसून गेली, बोटां म्हजी झोपून गेली. याद तुझी येऊन गेली, मांडयेर म्हजे बसून गेली, बोटां म्हजी झोपून गेली. याद तुझी येऊन गेली, गालार होणकूल हांसून गेली, पांयजणां पांयार नाचून गेली. याद तुझी येऊन गेली, गालार होणकूल हांसवून गेली, पांयजणां पांयार नाचवून गेली. याद तुझी येऊन गेली, केंसां वेणी दाळून गेली, फुलां माथ्यार माळून गेली. याद तुझी येऊन गेली, केंसां वेणी दाळून गेली, फुलां माथ्यार माळून गेली. याद तुझी येऊन गेली, मोगा पंटी जोडोवन गेली, चार दुकांय म्हजी गळोवन गेली. याद तुझी येऊन गेली, मोगा पंटी जोडोवन गेली, चार दुकांय म्हजी गळोवन गेली. याद तुझी येऊन गेली, कवना नवी रचून गेली, कविता म्हजी वाचून गेली. याद तुझी येऊन गेली, कवना नवी रचून गेली, कविता म्हजी वाचून गेली. देव बरें करूं. देव बरें करूं बायनी. आता तुमच्या मुखार येता श्रीमती वनिता नायक. ह्यो कुमटा कर्नाटक हांगा रावपी कवयित्री. त्यो एक कुशळ घरकान्न. तांचो पारिजात हो कविता संग्रह उजवाडाक आयला. ह्या पारिजाताचो परमळ पुराय कोंकणी मनशान घेवंक जाय. आयकुया तांच्या वाणींतल्यान तांची कविता. तुमचे मुखार वनिता बाय. नमस्कार. आजची हे कवयित्री संमेलना निमतान म्हाका सुमार नवीन कवयित्री पळोवच्या मेळ्ळ्यो, आयकोच्या मेळ्ळ्यो. बऱ्यो बऱ्यो कविता आयकून मन प्रसन्न जालें. म्हगेल कवितेचे नाव आसा कन्या रत्न. चिल्लीन जन्म जातना थोडे जनांक एक भावना. चिल्लीन जन्म जातना थोडे जनांक एक भावना. अय्यो चिल्ली म्हळ्यारी चिंता एक भार. चिल्ली म्हळ्यारी चिंता एक भार. तशी नई देवान दिलेलो एक वर. तशी नई देवान दिलेले एक वर. दोळ्यान मर्या दोळ्यान मोगू दुसऱ्याल मना जाण. दोळ्यान मर्या दोळ्यान मोगू दुसऱ्याल मना जाण. चिल्लील कळीना आसा हे विशेष गुण. चिल्ली म्हळ्यारी कन्या रत्न. चिल्ली म्हळ्यारी कन्या रत्न. सुखी संसारा खातीर करता सदा प्रयत्न. चंद्रामणके शीतल तेज सूर्यावरी. चंद्रामणके शीतल तेज सूर्यावरी. अत्तकला अभिमान चिल्ली म्हळ्यार. हॉट कूल म्हणच्याक ती कितें कॉफी थंड होनी. हॉट कूल म्हणच्याक ती कितें कॉफी थंड होनी. ती एक धैर्यशील तेजस्विनी. ती एक धैर्यशील तेजस्विनी. तिगेल जन्मान सर्व आनंदी जाऊ. तिगेल जन्मान सर्व आनंदी जाऊ. बेटी बचाव बेटी पढाव हे ब्रीद जाऊ. बेटी बचाव बेटी पढाव हे ब्रीद जाऊ. हे मिगेल एक कविता. आणि हांव अनेक कविता सांगता आसा. ताजें नाव आसा चपाती आणि पुरणपोळी. एक दिवस रुबाबारी पुरणपोळी म्हणटा चपातीक. एक दिवस रुबाबारी पुरणपोळी म्हणटा चपातीक. म्हाका कितलें महत्व पळय पाडवो होळी युगादीक. म्हाका कितलें महत्व पळय पाडवो होळी युगादीक. तोंडा घालले कुडले आहा भारी रुची अशी येता उद्गार. तोंडा घालले भितर आहा भारी रुची अशी येता उद्गार. तुका सदा सदा खावनू जाल्याची जन बेजार. तुका सदा सदा खावनू जाल्याची जन बेजार.
प्रत्युत्तर दिवच्याक मुखार आयली चपाती. हांव अनेक घराचे सदाचे साथी. तुगे म्हणके केन्नापणी म्हाका करना ती याद. तुगे म्हणके केन्नापणी म्हाका करना ती याद. तुगेल वाडला एळा सांग आनी गोडा निमत्यान स्वाद. चपातीले जबाब ऐकून पुरणपोळी टम्मने फुगली. चपातील जबाब ऐकून पुरणपोळी टम्मने फुगली. तुक खाताना जाई चटणी भाजी जाय अशी म्हणाली. मागीर चपाती सांगता, तुका थोडे जण म्हणटाती. तुका थोडे जण म्हणटाती पुरणपोळी. थोडे जण म्हणटाती ओबट्टू बोबट्टू. तुक खाऊची किते पळोवच्या बी भिता मोटू. चपाती आणि पुरणपोळीचो हो संपना वाद. चपाती आणि पुरणपोळीचो हो संपना वाद. ऐकून ऐकून आजी बरयले हे पद. धन्यवाद. देव बरें करूं वनिताबाई. तुमची पुरणपोळी आमकां खूप रुचीक लागली. मुखार धन्यवाद. सांगता मुखार तुमचे मुखार येता भारती कुंकळेकर. ह्यो सार्वजनीक बांदकाम खात्यान काम करतात. तांणी भुरग्यां खातीर फुलवाती सांदण्यो ही आप उलोवपा पुस्तकां रचल्यात. तशेंच लोकगितांतल्यो होवयो धालो उखाणी उजवाडाक हाडल्यात. आयकुया तांच्या मोवाळ वाणयेंतल्यान तांची कविता. तुमचे मुखार भारती कुंकळेकर. तुमकां सगळ्यांक बायलां दिसाची परबी. हांव म्हज्या कवितेची सुरवात करता. घरान भितर सरतनाच मांवाक हांवें नमस्कार केलो. घरान भितर सरतनाच मांवाक हांवें नमस्कार केलो. अष्टपुत्र सौभाग्यवती जावं म्हण ताणें आशिर्वाद दिलो. अष्टपुत्र सौभाग्यवती जावं म्हण ताणें आशिर्वाद दिलो. तुमेकाल हो शब्द नकळत तोंडांतल्यान भायर पडलो. म्हजें उलोवप आयकून मांव सामकोच गडबडलो. म्हजें उलोवप आयकून मांव सामकोच गडबडलो. व्हंकल तोंडान फटकळ म्हूण व्हडलो भायेस भायर सरलो. व्हंकल तोंडान फटकळ म्हूण व्हडलो भायेस भायर सरलो. देख आवयन दिवंक ना म्हूण नंडावळी चणचणलो. समजूत कांय उलोवशी म्हज्या कानान पती देवूय गुणगुणलो. समजूत कांय उलोवशी म्हज्या कानान पती देवूय गुणगुणलो. अबदर हांव उलोवंकूच ना. अबदर हांव उलोवंकूच ना अनर्थ तुमीच घडयलो. चले जावं दी म्हण बापूय कित्याक उलयलो. चल्याच जावं दी म्हण बापूय कित्याक उलयलो. हांव खंय आनी केन्ना चुकलां. हांव खंय आनी केन्ना चुकलां. मणी गळ्यांत तुमी घालतना नमळीकायेन तर बागोवना. हांव खंय आनी केन्ना चुकलां. मणी गळ्यांत तुमी घालतना नमळीकायेन तर बागोवना. होमा भोंवतणी फेरे घालतना तुमच्या पावलार पावल दिवनय हांवूच चल्लां. अष्टवर्गान काडटना तुपाची धार सरळ सोडटना आख्या कुटुंबाकय वेंगयलां. अष्टवर्गान काडटना तुपाची धार सरळ सोडटना आख्या कुटुंबाकय वेंगयलां. करूंक ना केन्नाय कसलेय दावे. करूंक ना केन्नाय कसले दावे. तुमचो हुंबर उठना हांवें. करूंक ना केन्नाय कसले दावे. तुमचो हुंबर उठना हांवें. 8 पुताक जल्म दिवन तुमी सुटतले हे मात सत खरें. 8 पुताक जल्म दिवन तुमी सुटतले हे मात सत खरें. चलयो खंयच कमी ना. चलयो खंयच कमी ना असो भेदभाव करूंक सांग तुज्या बापाक. ती एकूच नाण्याची 2 बाजू म्हणून. चलयो खंयच कमी ना. नाका असो भेदभाव करूंक सांग तुज्या बापाक. ती एकाच नाण्याची 2 बाजू म्हणून. आता स्त्री शक्तीनोच घेतला भार. आता स्त्री शक्तीनोच घेतला भार. हातान घेतल्यात तांणी धाल आनी तलवार. स्त्री शक्तीन घेतला भार. हातान घेतल्यात तांणी धाल तलवार. अहंकाराक दिवची ना थार. कळटलो तुमकां जिणेचो सार. कळटलो तुमकां जिणेचो सार. ताट मानेन ती जगतली फाटीर घेवचो ना कोणाचोय मार. ताट मानेन ती जगतली फाटीर घेवचो ना कोणाचोय मार. धैर्यान ती चलतली काट्या कुट्यांतल्यान वाट काडीत करतली ती सगळें पार. कला विज्ञानानय सरल्यात फुडें. तंत्रज्ञानानय मारला पावल. सांगात तुमच्या बापाक आदले तें भावन गेलें. आदले तें भावन गेलें. जावं चलो वा चली दोगांकय दियाय समात मान. दोंदय करून करतात नोकरी
पळयात तारेवेली कसरत करताना कशी करतात ती धावाधाव. पळयात तारेवेली कसरत करताना कशी करतात ती धावाधाव. रानून वाढून उश्टी भरतना देखून मायक म्हाका घेऊन सांगात माणयेर. हांव मारता म्हज्या हाताचो चक्को तिच्या छातयेर. कांयच तुम्ही भिवू नका. अष्टपुत्र सौभाग्यवती जावं, अष्टपुत्री सौभाग्यवती जावं म्हण आशीर्वाद दिवन हात दवरात म्हज्या तकलेर. फुलून आमच्या घरान साळकान चौकेर. चली धू आवय सुनेचो पळमळ उदी वावर चारूय दिकेर. पळमळ उदी वावर चारूय दिकेर. देव बरें करूं. देव बरें करू भारतीबाई. आता तुमच्या मुखार येता विशाखा आचारी. ह्यो एक समाज कार्यकर्त्यो कारवार महिला मंडळान सक्रिय वांगडी आणि फाटली कितलीशी स्पर्धा तो सातत्यान साहित्य रचतात. तुमचे मुखार विशाखा आचारी. नमस्कार सगळ्यांक, कवयित्र्यांक. खूप दिवसांनी तुमची हे जाली. मागील कविता आसा धूप. कान बात कान दुवे, कान बात कान. कान बात कान दुवे, कान बात कान. कष्टान तुझ्या संसाराचो चलय बरो मांड. कष्टान तुझ्या संसाराचो चलय बरो मांड. हात रट्टे घट्ट तुझे गोळटा दिसूय भर. हात रट्टे घट्ट तुझे गोळटा दिसूय भर. ताज्या बगर कशें चलत गरीबालें घर. ताज्या बगर कशें चलत गरीबालें घर. चोरी मारी करून खावचें नाका पोळी पीठ. स्वकश्टाचो गोड लागता तुका पेजेर नीस. स्वकश्टाचो गोड लागता तुका पेजेर नीस. सांज सकाळ काम तुका होच तुजो खेळ. सांज सकाळ काम तुका होच तुजो खेळ. नाका जाल्ल्यो खबरो करूंक नाच तुका वेळ. नाका जाल्ल्यो खबरो करूंक नाच तुका वेळ. आळशी जाता आयते खाता खूब भोगता भोग. आळशी जाता आयते खाता खूब भोगता भोग. देवा ताका धान दिता दुःख दिने रोग. देव तांकां दान दिता दुःख दिने रोग. काम करा पोट भरा सांगणी देवाली. काम करा पोट भरा सांगणी देवाली. मान्ना तांकां त्रास जाता सासाय देवाली. मान्ना तांकां त्रास जाता सासाय देवाली. देव बरें करूं. देव बरें करू विशाखाबाई. मुखार श्रीमती राजश्री सैल. ह्यो फादर आग्नेल कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड कॉमर्स पिलार हांगा कोंकणी विभागाच्यो मुखेली म्हूण वावर सांबाळटात. तुमचे मुखार राजश्री बाई.
ओके सॉरी. कवितेचे नाव आसा डायव्हर्स. डायव्हर्स घेतकच बायलो जातात रित्यो मेकळ्यो. डायव्हर्स घेतकच बायलो जातात रित्यो मेकळ्यो. पुराय पावस झडून गेल्ल्या मळबावरी नितळ शीतळ. पुराय पावस झडून गेल्ल्या मळबावरी नितळ शीतळ. काळजाच्या एका कोणशात दवरतात फातर आणि काळजाच्या एका कोणशार दवरतात फातर आणि झोपय घेतात एका वेगळ्याच दिकेन आणि झोपय घेतात एका वेगळ्याच दिकेन. दुसरी कविता असा. डायव्हर्स घेवचो निश्चय करतकच घरातल्यो सगळ्यो बायलो रावतात तिच्या फाटल्यान. डायव्हर्स घेवचो निश्चय करतकच घरातल्यो सगळ्यो बायलो रावतात तिच्या फाटल्यान. लग्न अंगणात रोयिल्ल्या माटवातल्या घट्ट मिडयावरी. लग्न अंगणात रोयिल्ल्या माटवातल्या घट्ट मिडयावरी आणि घरातले दादले मातशे कुशीकच रावतात. आणि घरातले दादले मातशे कुशीकच रावतात प्रश्नार प्रश्न करत, प्रश्नार प्रश्न करत. तिसरी कविता. डायव्हर्स घेतकच कठीणच असता मनाक समजावप. डायव्हर्स घेतकच कठीणच असता मनाक समजावप. सकाळी सहज दवरिल्ल्या 2-3 कपातलो सकाळी सहज दवरिल्ल्या 2-3 कपातलो एक कप च्या ल्हवच बेसिनात रकोवप. एक कप च्या ल्हवच बेसिनात रकोवप. चौथी कविता. डायव्हर्स घेतकच सोपे आसना. डायव्हर्स घेतकच सोपे आसना. ताचे कपडे सगळे सोदून सोदून गाठ्यो मारून ताचे कपडे सगळे सोदून सोदून गाठ्यो मारून सुटकेसीत भरून म्हाल दरवट्याच्या भायर दवरप. ताचे कपडे सगळे सोदून सोदून गाठ्यो मारून म्हाल दरवट्याच्या भायर दवरप. खंय तरी कितें तरी उरताच. खंय तरी कितें तरी उरताच. कपाटाच्या खोल कोनशाक मुंगरिल्ले. कपाटाच्या खोल कोनशाक मुंगरिल्ले. फाटल्या दाराचेर सुकत घाल्ले. फाटल्या दारातल्या दोरयेचेर सुकत घाल्ले. देव बरें करूं. देव बरें करूं राजश्री बाय. तुमची कविता खूपच सुंदर आशिल्ली. मुखार चंद्रिका पाडगांवकर. चंद्रिका पाडगांवकर ह्यो गोंयच्यो फामाद कवयित्री, बरोवपी, अणकारपी, बऱ्यो शिक्षिका, गोड गायिका. तांचो मधुर आवाज सगळ्यांक भारावन व्हरता. आकाशवाणी, दूरदर्शन तशेंच खासगी टेलिव्हिजन चॅनलांचेर त्यो निवेदिका म्हूण वावुरतात. सान्ने म्हज्या आंगणात, जिणेची गंगोत्री, मन कोगूळ गायता हे तांचे कविता संग्रह. जाल्यार गोसाय बागातले भूत, काळ पाराच्यो घडी हे तांचे अणकारीत साहित्य. तांचो मन भुलोवपी, काळीज जिखपी स्वर आयकुया. तुमचे मुखार चंद्रिका बाय. म्हणजे कवितेचे नाव कवितेचे नाव असा घरा सारखे घर आसचे. घर म्हजे घर आसचे न्हय रे वंटी दारा आंगणात जाय जुय तुळशीन येवचे भारा. घर म्हजे घर आसचे
नाही रे बंटी दारा अंगणात जाय जुळे तुळशी येऊचे भारा घरान भीतर सरतना खेळचा हासो मोठार व्यथा कथा मांडना मुद्रा येऊची भोवाळ खिणा भीतर शीण सगळो पावचो दिगंतरा घर म्हजे घर आश्रय नै रे वंटी दारा अंगणात जाय जुळे तुळशी येऊचे भार देवाऱ्यात निरंजनी तेवत राऊची वाट देवाऱ्यात निरंजनी तेवते राऊची वाट चंदनान परमळून परजळाऊची रात तना मनान ल्हारेत राऊची हावेसाची ल्हारा घर म्हजे घर आश्रय नै रे वंटी दारा अंगणात जाय जुळे तुळशी येऊचे भारा रांचे कुडी सुवासान रांचे कुडी सुवासान जिबेर येऊची रोज अपूर्वायेन वाटना न्हिवची तान भोग रायाक जशी भिल्लिणीची रायाक जशी भिल्लिणीची भावली उष्टी बोरा घर म्हजे घर आश्रय नै रे वंटी दारा अंगणात जाय जुळे तुळशी येऊचे भारा मागील दारा कुळागरांत मागील दारा कुळागरांत ढोलच्यो माड माडयो रुखा मुळान बसून नाचेन सांगच्यो देखी काणयो झुलू झुलू झोपाळ्यांचेर झुलची पोरा तारा घर म्हजे घर आश्रय नै रे वंटी दारा अंगणात जाय जुळे तुळशी येऊचे भारा जळी मळी सुखा सोदीत कितलोय जळपालो अंती आकांतान त्या घराच पावतलो अशाय वेळार घरूच ते अशाय वेळार घरूच ते धावचे येवकारा घर म्हजे घर आश्रय नै रे वंटी दारा अंगणात जाय जुळे तुळशी येऊचे भारा दुसरी कविता वाट ही तेवतना तायेची जीण ही वाट कशी असता आणि ती तेवता असतना जे घडटा ते ह्या कवितेन हांवें चितारला धुंद धुंद मंद मंद वाट ही तेवतना धुंद धुंद मंद मंद वाट ही तेवतना शांत शांत चित्त जरी अंतरात वेदना धुंद धुंद मंद मंद वाट ही तेवतना शांत शांत चित्त जरी अंतरात वेदना थरथर ती दिव्या ज्योत थरथर ती दिव्या ज्योत शिरशिर ती स्पंदना उचांबळून येती आधी धूक डोळी आयलेना उचांबळून येती आधी धूक डोळी आयलेना निरामयी जीवित है निरामयी जीवित है निरांजनी ओपतना जगपातले मरण तशे कोणाकूच दिसचेना
निरामयी जिवित हे निरांजनी ओपतना, जगपातले मरण तशे कोणाकूच दिसचेना. कितली तपा जाली आता, कितली तपा जाली आता, तेला बगर जळटना. कितली तपा जाली आता, तेला बगर जळटना. अगणित सोसले घाय अंधारात तेवतना. अगणित सोसले घाय अंधारात तेवतना. देही दुखांचो भार, देही दुखांचो भार परार्थान जगतना. देही दुखांचो भार परार्थान जगतना. परजळून आयली जीण पणाक लायली चेतना. परजळून आयली जीण पणाक लायली चेतना. देव बरें करूं. तुमचे गोड सादरीकरण सगळ्यांक भावले. देव बरें करूं चंदिका बाय. आता तुमच्या मुखार येता नम्रता बाय किनी. ह्यो केरळच्यो कवयित्री. तांणी पदव्युत्तर मेरेनचे शिक्षण घेतला. तांचे साबार साहित्य उजवाडाक येता. तशेंच साबार कपत्रांचे सादरीकरण तांणी केला. तांकां आयकुया. तुमच्या मुखार नम्रता बाय. सर्वांक नमस्कार. आजी ये बायल दिसा कडे हांव तुमचे मुखारी एक सान कविता अवतरण करता. कविता नाम नारी तू. सर्वे आस्वादन कराय. नारी तू. आसूचे रोण्याचे आडलीचेर बेसून ताजे धारेच्यान तुगेल चांदिणे सोप्पन सर्ग कोणेन तासून उचलायतास. पुरुषाले हुंकाचे मेट सर्वय तुका बलहीन म्हणू सांगतायस. तुका तशी सांगून गर्डांगलता. बलहीन तू चिंतन करा, दुर्बल तू चिंतन करा. ना तू कागसाक कुटुको, ना तू नदीचो वळखू, नाही दोनपाराचे धूप. हात न तिले आणि हुमेन न तिले धावलेले तुगेले स्वातंत्र्याचे मोल तू कोणाक दिवची नाका. तुगेले श्वासाचे घोडेक धरून राबूचे कित्याक तू भीव नाका. उत्साहान मुखार वचा तू. नारी तू सहनाचे शंखारी खणसो कालेले दुःखीचे वेदांत सागर धरलेली. तू उज्या कुटुको तुगेले जन्म महत्व आशिलो. जाली तू नारी घेवनू आभारी. रातीचे चंदीन तू निळसो आकाशाचो घनश्याम तू. नारी तू राग येमच वेळेर सिंहू गीताचो निराला. वय तू अनमोल तू अंगेल दिशा बोध. लोकाचे कितले स्थानार कितूल उंचायेन तू आसात. ना तू सोस्यापील नाही दोळेचे उदाक. तू निडर निशित. नारी घेवन यो तू मुखारी. नारी कुल. पावसाचे मेघ नाही तू, नाही भिवचो पारवो. वाघ तू घराचे सुवर्ण रंग तू. नाश करी तू अधर्माका. ऊंचियो तू जल सागर मणकी. करी तू सफल तुगेल आशा. जाओ तू अंगेल उजाला. धन्यवाद. देव बरें करूं नम्रता बाय. आता तुमच्या मुखार येता स्मिता शणै. ह्यो मंगळूरच्यो कवयित्री. त्यो बेसंट वुमन्स कॉलेजीन पत्रकारिता विभागाच्यो मुखेलपण सांबाळटात. तुमचे मुखार स्मिता बाय. अध्यक्ष नूतनबाई आणि पल्लवी आणि सर्व भयण्यांक नमस्कारो. महिला दिनाचरणेचे तुमकां शुभाशय. मिगेल कवितेचे नाव असा खेळू. आता सर्व स्पष्ट सल्वची खेळाक आपोन कधी.
क्रम सर्व कर न्हू तुम्ही सकळ सांगू नका ती तोच पाठ उपराटे पराटे शिकयला तुम्ही ह्या पावटी लाभ नत्तिलो व्यारू नका म्हण लेखला आम्ही तोच पाठ उपराटे पराटे शिकयला तुम्ही ह्या पावटी लाभ नत्तील व्यारू नका म्हण लेखला आम्ही तेदनाचे अखंड संयम आता आमका ना अंगणांतू वडी सुक्कोचे राखचे वेळू ना तेदनाचे अखंड संयम आता आमक ना अंगणांतू वडी राखच्याक वेळू ना रीती बदलल्या आम्ही करून दाखवू का म्हण लेखला आम्ही ह्या पटी करून दाखवू का म्हण लेखला आम्ही ह्या पटी पिंदून पुट्टी जावनू परतून जोडसून नवेच चित्र जाले आम्ही पिंदून पुट्टी जावनू परतून जोडसून नवे चित्र जाले आम्ही स्वयंवराक तयार आम्ही जगत्याचे माणई चढून बसलींत आम्ही जगत्याचे माणई चढून बसलींत आम्ही आमगेलेले लॅक समजल्यारी वकलेलो वेसू आमगे लॅक समजल्यारी वकलेलो वेसू वर्ण संकराक आरती पद गाया तुम्ही सांगचे मंत्र बदला आम्ही बांच्याक एक धारे म्हण हाळ्या सांगची मंत्र बदला आम्ही बांच्याक एक धारे म्हण हाळ्या एक पायार उडचो खेळ आणि खेळनात आम्ही एक पायार उडची खेळू आणि आम्ही खेळनात खेळचे तरी उंच उडकी मारचे पोरणे सक्कडा काही पायान मारचो चंडू भावनेच्या गांटीक मारचे फत्रा गुंडू नळपणांतू पोंचे अवकाशाची बाजी विंचपाचे चदुरंग जिंकता आम्ही ह्या सक्कडांतू जिंकता आम्ही ह्या सर्वांतू खेळणूच खेळतात आम्ही खेळतात जितचे खेळाक अपयात येऊनच येतात आम्ही जितचे खेळाक अपयात येऊनच येतात आम्ही धन्यवाद नमस्कार देव बरे करू स्मिताबाई तर कवितांचे सादरीकरण हांगा सोपिल्ले आसा तर आता आमच्यो ज्या आयच्यो मुखेल सोयऱ्यो आसा त्यो आमकां तांचेर टिपो दितली तांच्या सादरीकरणाचेर तांचे स्पश्टीकरण दितली तुमचे मुखार आसा भौमानेस नूतन साखरदांडे भौमानेस नूतन साखरदांडे ह्यो नामनेच्यो ज्येष्ठ कवयित्री फाटली 40 वर्सां सावन कविता आनी हेर लेखन करतात जीण जाली कस्तुरी आनी पासवर्ड हे तांचे कविता झेले शिवाय एक अणकाराचे पुस्तक आनी बाल साहित्य उजवाडाक आयला पंजाब नॅशनल बँकेतल्यान निवृत्त जावन आता पुराय वेळ लेखन करतात त्रिवेणी हो तांचो सादरीकरणाचो कार्यक्रम खूप गाजला अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित नूतन साखरदांडे ह्यो आयच्या कार्यावळीच्यो अध्यक्ष म्हूण आमकां लाभल्या हांव तांचे कडेन मागता की ताणें आयच्या कविता संमेलनाचे भाष्य करचे नमस्कार नशिबाक दोष कित्याक दिता तुझे नशीब तूच घडोवंक शीक नशिबाक दोष कित्याक दिता तुझे नशीब तूच घडोवंक शीक बेश्टीच दुखां गळोव नाका रडटल्याकूय तूं हांसूंक शीक वाटेर उडोवं कितले काटे वाटेर उडोवं कितले काटे फुलां समजून चलूंक शीक वल्या लाकडावरी धुरेव नाका वल्या लाकडावरी धुरेव नाका भगभगून पेटूंक शीक कोणा तालार नाचू नाका कोणा तालार नाचू नाका तुजी मतां मांडूंक शीक मोने रावन कांयच जायना एकदा तरी सत्य उलोवंक शीक अन्याय सोंसलो खूब जाले अन्याय सोंसलो खूब जाले एकदा तरी तोंड उगडूंक शीक कोणूय येत करूंक काबार
कोणो येत करूंक काबार दुर्गावतार घेवंक शीक. कितल्योय परीक्षा दिवच्यो पडूं, कितल्योय परीक्षा दिवच्यो पडूं, जापो तांच्यो दिवंक शीक. जिणेक जर अर्थूच नासता, अर्थ तिचो लावपाक शीक, अर्थ तिचो लावपाक शीक. ही आशिल्ली सुरवात. एक अस्तुरेक संदेश माझ्या वतीन. आपल्याच वाट्याक आयिल्ल्या संकटांत धीरान वाट काडपी, काळजातले दुःख लिपोवन तोंडार हांसो फुलोवपी, कोळशाक फूक मारून धाकटे पेटोवपी, संवसारा खातीर गंध कशें झरपी, नात्याची वीण घट्ट बांदून दवरपी, हुशार, सोशीक, मोगाळ, म्होवाळ, तितलीच गरज पडल्यार आक्रमक, पावलां जमनीर दवरून मळबार झेप घेवपी, सबळ, सशक्त आणि स्वावलंबी अशा सगळ्या अस्तुऱ्यांक आयच्या संवसारीक दिसाची म्हजी परबी. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेन आयोजित केल्ल्या या सुंदर कवी संमेलनाचो आस्वाद तुम्ही घेतलाच आसतलो. ताजेर थोडे भितर हांव भाष्य करता. राजश्री सैल या कवयित्रीन डायव्होर्स, घटस्फोट ही एक आजच्या काळाची गंभीर समस्या तिजेर तिने हे घालो आणि ही समस्या वाढत आसा. डायव्होर्स या कवितेन राजश्रीन बायलेची मनस्थिती आणि परिस्थिती खूप बरे तरेन चितारल्या. इतले सोपे आसता काय डायव्होर्स घेवप आणि संसार मोडप? चला तर आम्ही घरा गेल्या उपरांत हाजेर विचार करूया. दोतोर मनीषा रेगो म्हणटा ती आसा म्हणून विश्व आसा. अस्तुरेची विंगड विंगड रूपां मनीषान आपल्या कवितेन मांडल्या. ती गंध भरल्या फुलांचे सोबीत आंगण म्हणपी अस्तुरी रेखाटता. दोतोर श्रुती बोरकार दिल्लीच्यान आयिल्ली. तिने म्हळे आयच्या परिस्थितीचेर तिने कविता रचल्या. ती म्हळ्यार रशिया आणि युक्रेन हाजे मदीं चल्लेले युद्ध. कितलेच गुन्यांव नाशिल्ले लोक या युद्धान जळून चिड्डून मेले. भायर दोतोरकीचे शिक्षण घेवपाक गेल्ल्या भुरग्यांचेर अकस्मात संकश्ट कोसळ्ळें आणि ह्या सगळ्याचे दर्शन म्हणजे हो चालू विषय आसा. ह्या चालू विशयाचे दर्शन श्रुतीबाईन हांगा मांडले म्हणून श्रुतीबाईकूय परबी. एनी कोलवाळे एनी बायन अस्तुरेच्या जिणेची काणी नकसूद उतरांनी हांगा मांडली. तिचे जिणेक कितलीशीच प्रश्नचिन्ह, कितलीशीच स्वल्पविराम आसात, पूण ती म्हणटा अस्तुरेक खंयच आराम ना. काळजार मोगापणटी जळून वचपी एका तुटिल्ल्या मोगाची व्यथाय तिने आपल्या दुसऱ्या कवितेन मांडली. परबी तुका येणी बाय. नम्रता किनी केरळच्यान आयिल्ली. आदोळेचेर बसून धार काडपी अस्तुरे तू स्वताक कमी समजू नाका अशी नम्रता म्हणटा. तुझे स्वातंत्र्य तुका वळखूंक जाय. दादले तुका फाटी ओडटले पूण तुवें फाटी सरप ना, तुवें फुडें सरपाक जाय. तुवें पळयल्ली तान्याची सपनां तुवें खरी करून दाखोवपाक जाय हे सांगपी नम्रताची कविता सगळ्यांक एक विशिष्ट घटाय दिता. परबी नम्रता. भारती कुंकळकार चलो आणि चली हाचो भेदभाव सांगपी ही कविता. एका अस्तुरीची स्त्री शक्तीन घेतिल्लो भार ही ताणे बरे तरेन रेखाटल्या. तारेवयली कसरत करपी अस्तुरेची कथा ताणे बारीकसाणीन नकसूदपणान हांगा मांडिल्ली आसा. परबी भारतीबाई. विशाखा आचारी हांची अशीच कविता आशिल्ली. धूप. काण भात काण धुवे काण भात काण, कश्टान तुझ्या संसाराचो चलय बरो माण. कितली सोबीत उतरां. धुवेच्या वाट्याक आयिल्ले उतरता तिने हांगा बरे तरेन मांडले. वर्षा शेट हांणी अस्तुरे बद्दल एक विनोदी कवन सादर केले. बुद्धिवंत सगळे आणि तांणी विशेष म्हळ्यार तें गावन सादर केले. संसार सागर सांबाळून सगळे जग जिखपाक वचपी अस्तुरेची काणी तिने खुसखुशीतपणान आमकां सांगली. परबी
चंद्रिकाबाई पाडगांवकर म्हणटा, घरा सारखें घर आसचें न्हय रे वण्टी दारां, आंगणात जायो जुयो खोशी येवची घरा. कवयित्रीच्या मनातलें घर आयकून सगळ्यांक दिसलां आसतलें आपलें बी अशेंच घर आसचें, आनी आपूण जेन्ना थकून बागून घरा पावता तेन्ना घरान आपल्याक बरो येवकार दिवचो. चंद्रिकाय बायनूय आपल्या गोड आवाजान ही सादर करून आमची बरी मना सगळ्यांची रिजयली आणि बुलयली. परबी तुका चंद्रिकाबाई. वनिता नाईक ह्यो कुमटाच्यो कवयित्री आपल्या कन्या रत्न ह्या कवितेन म्हणटा, चली जावप म्हळ्यार देवान दिल्लो वर, आणि चलयेची इमेज ही हॉट आणि कूल नासून ती एक यशस्विनी असता. दुसऱ्या एका कवितेन चपाती आणि पुरणपोळीचे नाते आणि तांच्या भितरलो संवाद तिने खुसखुशीतपणान सांगला. स्मिता शणै मंगळूरच्यो सदांच ती कवितेक एक वेगळोच विषय निवडटा, ही तिच्या कवितेची खासियत. आयच्या खेळ या कवितेन ती म्हणटा, आयची अस्तुरी हुशार असा, समाज तिचे कडेन वेगळे वेगळे खेळ खेळटा. खेळाचे रुल्स दादल्यांनी केल्ले असता, पण तिका ह्या खेळान हारपाचे ना. तिका उंच उडी मारपाक जाय, तिका एका पायार लंगडी घालपाची ना. ती म्हणटा ती खंयच्याय खेळाची चॅलेंज घेऊन जिखपाक शकता, पण तातून फटिंगपणा आसूंक फावना. खरेपण आसूंक जाय, समानता आसूंक जाय. एका वेगळ्या प्रतिका आणि प्रतिमांतल्यान समानतेचो संदेश दिवपी स्मिताची कविता एका उंचेल्या पावण्यार वता. परबी तुका स्मिता. आता वता वता म्हज्यो एक अनेक कविता वाचता. हांव एक मनीस, तुका जाय तेन्ना चालू करपाक आणि नाका तेन्ना बंद करपाक हांव कितें तुज्या बेडरूमान दवरिल्लो टीव्हीचो रिमोट. तुका जाय तेन्ना चालू करपाक आणि नाका तेन्ना बंद करपाक हांव कितें तुज्या बेडरूमान दवरिल्लो टीव्हीचो रिमोट. जेन्ना जेन्ना तू तापतलो आणि तुजो राग वाडटलो तेन्ना जेला भशेन थंड रावपाक हांव कितें रांदचे कुडींतलो फ्रीज. बटन दामल्या बरोबर चक्रव्यूह कसो दीसभर वाटकुळें वाटकुळें घुंवपाक हांव कितें कपडे धुवपाचें वॉशिंग मशीन. बटन दामल्या बरोबर चक्रव्यूह कसो दीसभर वाटकुळें वाटकुळें घुंवपाक हांव कितें वॉशिंग मशीन. म्हज्याच मतांची आणि विचारांची, म्हज्याच मतांची आणि विचारांची बारीक चटणी करून वाटपाक हांव कितें रांदचे कुडींतलो ग्राइंडर आणि मिक्सर. अरे पापया ही सगळी माखना, अरे पापया ही सगळी माखना आणि हांव मनीस ही सादी गजाल कशी तुका समजना. सोंसतलें ओट्या वयल्या शेगडे वरी भक्क करून पेट्टलें. सोंसतलें ओट्या वयल्या शेगडे वरी भक्क करून पेट्टलें आणि लासून उडयतले सगळी माखना जो मेरेन तूं म्हाका मनीस म्हणून समजना, जो मेरेन तूं म्हाका मनीस म्हणून समजना. सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुम्ही पयसच्यान, केरळाच्यान, दिल्लीच्यान, कुमटाच्यान, कारवारच्यान, सदाशिवगडच्यान आणि गोंयच्यान सगळी हांगा आयली आणि आमचे संवसारीक बायलांचो दीस तुम्ही खरेंच आज साजरो केलो अशें म्हणटा. सगळ्यांक हांव अखिल भारतीय कोंकणी परिशदे वतीन हांव दिनवासता आणि सगळ्यांक देव बरी सांज दिवं, देव बरी रात दिवं अशें म्हणटा. देव बरें करूं.